जे आसा त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या अंडर येतात, कारण त्यांच्या मार्गदर्शनाचेर ईडीसीन बऱ्या तरेन काम केलें आणि आम्ही 70 कोटी रुपया आम्ही लास्ट इयर प्रॉफिट केलें. सरकाराचे 100 कोटी शेअर आसा आणि त्या शेअराचेर 1% डिव्हिडंड फाटल्या म्हयन्यान आमची जनरल बॉडी मिटींग जाली आणि त्या हातून ठरयलें की 1% ऑफ द टोटल त्यांचे शेअर जे आसा त्याचेर डिव्हिडंड दिवप आणि त्या प्रमाण 70 कोटी रुपया 86 लॅक्स हे आज आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडेन सरकाराच्या शेअरांचे डिव्हिडंडाचो चेक तांकां आमी आतां हँडओव्हर केल्लो आसा. उरिल्ले जे पयशे आसा ते भितर आयडीबीआयचो शेअर येता आणि दमन ड्यू ऍडमिनिस्ट्रेशन तांकां आणि त्यामुळे टोटल आमी अमाउंट जो आसा तो आज सरकाराक दितात. हाच्या व्यतिरिक्त सरकाराचे जे लँड एक्विजिशनचे जे पयशे आसतात त्याचेरूय इंट्रस्ट जो आसा तो इंट्रस्ट आमी सरकाराक दितात. इन्कम टॅक्साच्या हातूंतल्यानूय गव्हर्नमेंटाच्या ट्रेजरीन पयशे वयतात आणि त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाचेर बऱ्या तरेन ईडीसीचें काम चलत आसा. गेल्या वर्सा लोनूय बरे दिवप जाले आणि रिकवरी बऱ्या तरेन आसा. तशेंच सरकाराच्यो रोजगार योजना आसात किंवा ट्रायबलची जी स्कीम आसा ही स्कीम आमी ह्या कॉर्पोरेशनच्या अंडर चलयतात आणि लास्ट इयर मुख्यमंत्र्यांनी सजेस्ट केल्या प्रमाण प्रोफेशनल जे आसात तांकां लागून वेगळी स्कीम आणि पर्सनल लोन स्कीम ही सुद्धा लोन स्कीम आम्ही ईडीसीच्या माध्यमांतल्यान चलयतात आणि एकूण सरकाराचे कॉर्पोरेशन एक बऱ्या तरेन प्रॉफिट करता आणि हे सगळें करता आसतना मुख्यमंत्र्याचे पूर्ण सहकार्य म्हणजे इंटरफिरन्स केना. कारण बऱ्याचदा कशें आसता की एखादें कॉर्पोरेशन सरकारान इन्व्हेस्ट केल्ल्या शेअर्सांचेर बऱ्या तरेन चलपी अशें कॉर्पोरेशन नांव आसा. आणि ईडीसी कॉर्पोरेशनचे बाकीचे सगळे त्यांचे स्टाफ सगळ्यांचे खूप अभिनंदन करता. आमच्या कॉर्पोरेशनात सगळ्यात प्रॉफिटान चलपी कॉर्पोरेशन आणि फक्त प्रॉफिटान चलपी कॉर्पोरेशन म्हणना सरकाराक सपोर्ट करपी कॉर्पोरेशन. सपोर्ट विविध तरेन, एक डायरेक्ट बाय गिव्हिंग अ डिव्हिडंड दॅट इज वन. सरकाराक लोनूय दिता ते आमी ईडीसी आणि बाकीचे त्यांच्या कडल्यान लोन घेवपाचें काम करता. दुसरी गजाल, तिसरी गजाल सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्कीम्स ते इम्प्लिमेंट करता. जशी CMRY, जशी ट्रायबलाची इंडस्ट्रियल स्कीम, ह्यो वेगवेगळ्यो स्किमी बी ते इम्प्लिमेंट करता आणि सरकाराक वेगवेगळ्या कामांनी फॅसिलिटेट करता. फॉर एक्झाम्पल द लँड एक्विजिशन प्रोसेस व स्ट्रीमलायन करपाक अशी 4 वेगवेगळी कामां ईडीसी कॉर्पोरेशन करता. हे फावटी फायनान्सान आमी सगळ्या कॉर्पोरेशनाचो रिव्ह्यू घेतले आणि वेळ पडलो जाल्यार गरज ना ती कॉर्पोरेशन बंद करपाक जाय. म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा, कारण सरकाराचेर वयल्यान जाल्यार बर्डन आसा. ह्या फायनान्शियल कंडिशनान अननेसेसरी बर्डन असलेली कॉर्पोरेशन दवरण्यात काय अर्थ ना. जे प्रॉफिट मेकिंग आसा किंवा सेल्फ सस्टेनिंग आसा अशें कॉर्पोरेशन आसचें आणि ईडीसी त्याच धर्तीचेर सेल्फ सस्टेनिंग कॉर्पोरेशन स्वता वयल्यान आनी इन्कम जनरेट करता आणि ते जर स्टाफ बरो आणि जर चेअरमॅन खूप बऱ्या पद्दतीन काम केलें जाल्यार ते आनीक बरें चलोवंक शकता. सगळ्या कॉर्पोरेशनाक खरो स्कोप आहा, बट बरेच जाण तो स्कोप एक्सप्लोर करिना अशें म्हाका दिसता. बट डेफिनेटली वन्स अगेन आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर द चेअरमॅन एंड हिज एंटायर टीम फॉर डुईंग द गुड वर्क इन ईडीसी. थँक्यू. कुठली महामंडळाची एकदम रिव्ह्यू घेतल्या आम्ही तुका एक सांगता, ह्या बजेटाच्या उपरांत तुका केटीसी लॉस दिसचे ना. तुमकां केटीसी वेगळ्या पद्दतीत काम करता आसतना दिसतलें. हांव परत सांगता, म्हणजे केटीसीक सुद्दां कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान हेका आमी वेगळो टास्क दिला. ना वी हॅव गिवन द वेगळो टास्क. प्रायव्हेट बसी ऑन बोर्ड ह्यो केटीसी कॉर्पोरेशनाच्या वतीन घेता आणि गोंयांतली पुराय ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आमी सुदारतले. इवन दो द 4 व्हिलर्स ऑन बोर्ड घेवपाचे, म्हणजे इंडिव्हिज्युअली सगळे टॅक्सी म्हणून फक्त झगडाच रावल्या आणि ताका तुजी गाडी लावपाक जाय जाल्यार सरकाराच्या कॉर्पोरेशना कडल्यान गव्हर्नमेंटांतला ही स्कीम आमी इंडिव्हिज्युअल टॅक्सी सरकारा कडेन भाड्याक लावपाचोय बी हेतू आहा पयलीं. आपली टॅक्सी रेंटल सरकारा कडेन चलोवपाची हे केटीसींतल्यान आमी करपाक येतला. म्हणून केटीसी कॉर्पोरेशन आनी थोड्या दिसांनी फायद्यान येता. गव्हर्नमेंट प्रॉफिटान लोकांक कामूय दितले. ऑफकोर्स दोनूय गजाली करता.